नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासुरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. Miguel आवाज सगळ्यांक ऐकतल म्हूण हांव लेखता. फ्रॉम ऐकत न्हू सगळ्यांक. वही प्रभु जी ऐकत. हाँ थैंक यू. वापस तुमगेल ಒಟ್ಟು आयचे सेक्शन तुम्ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेलेक म्हाका भारी खुशी जाता. वापस आमगेले कोंकणी समाजातूं म्हाका कोंकणी चड उलोवच्याक तिके त्रास जातले म्हळ्यार ताची भास उणेंच जालें तिकी प्रयत्न करता. खंय तरी चुकलारी तुमी तिद्दून म्हाका फोरका. म्हळ्यार चट्टावट जावन हांव भ्रमणार आसता, भोंवता आसता. चड जावन हिंदी इंग्लीश आनी मराठी हातूंची प्रवचन दिता आसता आनी प्रचार करता आसता. तशें जावचें वचून कोंकणीचे मस्त उणी सांगच्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हें तुमगेलो मेळ्ळें म्हाका एक कोंकणी एक उलोवच्याक एक अभ्यास तुमी म्हाका दिल्लेले म्हाका भारी खुशी जाता. ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लटवी. मनुष्य जन्मांतू हे ब्रह्मांडांतू मृत्यूदेव लोकांतू इतले जन्मांतू आमगेल पूर्वजन्म सुकृता निमित्ती एकाची आमगेले मलगडेल आशीर्वादा निमित्ती एकाचे आमगेल प्रारब्ध कर्मा निमित्ती आम्ही आमकां गुरुलेक सान्निध्य येवच्याक साध्य पावतात. आमी तुमी सकड गोष्ट आसलेली विशयूची हांव कशें नवें सांगना. जाल्यार एक रिमाइंडर म्हूण लेता. म्हळ्यार हे आमी इतले जन्म हे करून पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अंत पूरा पार नंतर पार जाता जाता भारी हें जाता मनुष्य जन्मांतून आमकां एक आशा किरण मेळ्ळी. आमगेले गुरुले शरणागती आम्ही जो पर्यंत गुरुले शरणागती करनात की तो पर्यंत आमगेल हे संसारांतून आम्ही केन्नाय संसारू म्हळ्यार हांव लास्ट टायम सांगिल्लें आसता तुमकां उडगास आसच्या पुरो संसारांत ते
मला सोन्ने संसार त्या दवरण्याची आम्ही ससार जावन वचपाची केन्ना आमकां गुरुलेक शरण मेळटा गुरु सेवाक एक हें मेळटा तेदान आमी ह्या संसारांतल्यान पार जावच्याक गुरुलेक अनुग्रह प्राप्त जाता तशें जावन हे ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव हे जीवाक आमगेले जीव म्हळ्यारी आमगेल आम्ही जो पर्यंत गुरु शरण येना ती तो पर्यंत आमके हे भक्ती लठ बीज भक्ती लठा भक्ती आमकां प्राप्त जायना केन्ना सांगता आसता ती म्हाका उद्दाक म्हळ्यार हिंदीन सांगता ती की गुरु पानी पिवो छान के गुरु बनाओ जान के केन्नाय दीक्षा गुरु एक आसता तशें जावन उदक पितना आमी गाळण पितात आतां ते गाळण पिवचे हे ताका पद्दती ना म्हळ्यार आतां तें प्युरेट आनी हे फिल्टर पुरो आयला तशें जावन गाळण पिवन कशी आमी गाळण पितात की उदक तशींच आमी आमगेल भाग्य कुडून आयिल्ले तेन्ना आमकां गुरुलेक मार्गदर्शन मेळटा गुरु चरणारी आमी सेवा करूंक एक अवकाश मेळटा तशींच तुमी सकड भाग्यवान आसतात आसत म्हूण लेखता तुमी हे प्रभुपादाले आनी कशी आमगे फोल्ड आयली ती तशें जावचें वचून तुमकां सगळ्यांक ते कृष्णाले राधा कृष्णाल कृपा आसतले आस म्हूण हांव नमगता तशींच आयचे दिवस हांव प्रतिपन सांगता आसता की आयचे दिवस भारी टुडे इज द बेस्ट डे टुडे इज ए मेमोरेबल डे उडगासकाचे दिवस आसता बहुत भारी एक प्रमुख दिवस आसा कशालाक म्हळ्यार आयचे दीस आमगेल जिवमानांतून वापस केन्नाय येना म्हळ्यार आयची शुक्रार एकादशी तशींच आयचे दीस तुमी हें करून पळया विचार करून पळया की आयचे दीस 16 ऑगस्ट 2024 आमगेल जिवमानांतून वापस केन्नाय येना तशें जावचें वचून आयचे दीस भारी कितले आमगेल मेळ्ळेले आमी केन्नाय सदुपयोग करूंक येनी तेदान आमकां कितले आमी अभाग्य आसता ती म्हणून तुमी एक विचार करात तशें जावचें वचून आज सायट झूलन यात्रा चालू जाता वृंदावनांत हांव आतां लास्ट पयली आषाढ म्हयन्यांत हांव वृंदावनांत आशिल्लो तशें जावचें वचून आतां हे चातुर्मास आमगेले साधकांक मस्त व्हडलें आमगेल भक्ती या आमगेल दैवी शक्ती आमगेल हाडोच खातीर
प्रत्येक अनुकूल राहून दिसतं असतं तांतूंची हे श्रावण मास हे श्रावण मासांतूं तो त्या सायत एकादशी आणि एकादशी महत्व म्हळ्यार तांतूंची आमगेले सारस्वत समाजात एक चुडी पूजन म्हूण एक आसता हे फक्त सारस्वत समाजात मात्र कोण आणि दुसरं खंयचे अंत ना असं ना की ना म्हणून म्हाका समगत ना म्हणून लेखता म्हळ्यार अंत फुडली कालांतू घरा आंगणांत तुळशीले स्थापन करता आशिल्ली ती आणि तुळशी कृष्णाले व्हडली तुळशी या वृंदादेवी कृष्णाल व्हडली भक्त आणि तागेल बायल सुद्धा आम्ही तुळशी पूजा करताना वृंद सांगता ती आणि कृष्ण प्रिये म्हणटा ती वृंदादेवीक तुळशीक आणि कृष्ण इतलं खुश असतं की नारदाक कृष्णान सांगेल असतं की म्हाका सगळ्यापेक्षा जास्ती कृष्णाले लीला वृंदावनांत कृष्णवनांत काय न्ही वृंदावनांत जाला म्हळ्यार तितले एक अटॅचमेंट तितले कोण म्हणटा ती तशें जावचें वचून वृंदादेवील महत्व कळन आसता म्हणून आमकां कळटा आणि वृंदादेवील ते तुळशी वृंदावनांत थंय आमी पूज करतात पळय थंय आमगेले शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की गार्ग संहिता अंतरी की जंय खंय तुळशी आसता की थंय यमदूतांक यमधर्मराय यमाक प्रवेश ना थंय विष्णुदूत आणि कृष्ण भक्तांक मात्र तो जागो तशें जावचें वचून तुमकां अनुभव आसचो पुरो त्या तुळशी कट्टेंतू एक पंथा तुळशी बारी चंड जावन हें जाता एक पंथा कोणाल गेले तुळस कशी केली की जीव जायना कळ्ळें थंय तशें थंय देवा कृष्णाल प्रार्थना करून तुळशीले अनुग्रह येवो म्हाका म्हणून आमी प्रार्थना केल्यार कोरून आमी तुळशी हें केलें तुळशी सेवा केल्यार तुळशी तुमकां वृंदादेवी तुमकां भक्ती कृष्ण भक्ती तुमकां मेळची एक साध्य करून दिता हे एक पंत चमत्कार म्हणटात आमी तुळशीले चमत्कार तुम्ही आयकूच गेल्यार खंय चमत्कार आसा पळय थंय नमस्कार करतात चमत्कार आयज काल तशी चमत्कार ना अशी नमस्कार मेळना पळय की न्ही हे तुळशी चमत्कार मस्त मस्त म्हळ्यार आमी तुळशी प्रदक्षिण करतना सांगता आशिल्ली माई की यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे तुळशी प्रदक्षिण करताना आम्ही ब्रह्महत्या केलेले तसं पाप सुद्धा धुवन वता आम्ही आज आम्ही जास्त जावन हांगा
गृहिणी लोक जमलेला साठी हा गृहिणी प्रश्नाच्या वसून हांव सगळ्यांक हें करता की प्रार्थना करता की कशी तरी आम्ही हे जन्मांतून कृष्ण भक्ती आमकां लाभो मेळ्ळो ताजे निमित्ती आमगेले ज्ञान आणि वैराग्य दोन्ही येवो थंय ज्ञान आणि भक्ती आसता थंय ज्ञान आणि वैराग्य आपाप मेळटा तशें जावन हांव सगळ्यांक कळकळीन प्रार्थना करता की तुम्ही सकळ तुमगे जीवन सार्थक करा आणि हे जीवन सार्थक करचे खातीर हे कलियुगांतून आमकां एकच एक दिव्य औषध असतं ते हें हरिनाम. हरिनाम नाशी हे कलियुगाचे तापत्रय दूर जायना. ताका कलियुग तापत्रयाक दिव्य औषधी म्हळ्यार हरिनाम. हरिनाम शास्त्रांत सायड सांगिल्लें आसा की कृते यद्यतो विष्णु जायते जयते मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरिकीर्तन. अशी प्रत्येक युगाक एक एक धर्म असता. एक सत्ययुगांत तपस्या, द्वापर युगांत पूजा यज्ञ यागादी आणि पूजा परिचर्यायां त्याला कलियुगांत हरिकीर्तन हरिनाम. त्या हरिनामांत आमकां जो पर्यंत आमगेले गौडीय वैष्णव मध्व गौडीय वैष्णव संप्रदायांत आमकां सांगता की चैतन्य चरितामृतांत सांगता की नामे रुची खंयची जीवाक नाम नाम सांगची नामाचे एक रुची लागना की नामे रुची तो जीव तापत्रयांतून जखड नासता. कोणाक तापत्रय बांदीत सांगता. खंयची वेळ आमी हरिनाम आश्रय घेता की तेन्ना आमगेले सक्कड तापत्रय भौतिक दैविक आध्यात्मिक प्रत्येक तापत्रय आमगेलतान दूर वता. तशें जावन आमगे परम कर्तव्य आसता की आमी कशी हरिनाम संकीर्तन नामे रुची वाडोवचें. तशीच आमगेल कोंकणी समाजान कोंकणी भागवत पुराण हें केलेलें आसा. भारी एक बरें काम करता आसत तुमी. हांतू तुमगेले एक बेस्ट विशय म्हळ्यार हांतू नामे रुची तुमकां आयिल्ले नंतर दुसरें काम म्हळ्यार आमी ह्या समाजांत बरे रितीन आसता जाल्यार वैष्णवेर संघ नामे रुची आणि वैष्णवेर संघ म्हळ्यार मॅन हू नोज ट्रू इज कंपनी म्हणटात. आमी खंयची संगत करता ती तशी मनीस जगता. तशी बरे रितीन जीव
वैष्णवेर संघ केल्लारी तांका हरिनाम रुची येता आणि तांगेल जीवन सार्थक जाता तेन्ना तत्सल जीवांक जीवेर दया जीवांक जीव तसल जीवांक ते तसल वैष्णवांक जीवावैरी दय येता त्यांनी तेन्ना तांगेले आशीर्वाद त्या जीवांक दिवन तांगेल उद्धार करतात. तशीच वैष्णव केन्नाय हे तीन मुख्य हे असतात. नामेर रुची, वैष्णवेर संघ आणि जीवेर दया. प्रभुपादांनी केन्ना सांगतात chant Hare Krishna. Purity is the essence. Books are the basic and Sankirtan is the force. त्याच्यानं मात्र आम्ही आणि प्रभुपाद केन्ना म्हणटालो वी मस्ट गो बॅक टू होम, बॅक टू गॉडेड. आमगेल घर हे नाही आम्ही जोग आमगेल घर इवन पुरंदरदासान सांगेल असं आमगेल घर गोइंग बॅक टू गॉडेड वैकुंठाक आम्ही हे शाश्वत आमगेल घर ते असता गोलोक वृंदावन. Our aim must be आमगेल aim मारी आमगेले मुख्य उद्देश असता जीवाले आमगेल सकळ वैष्णवाले की आम्ही कशी आमगेल घरात परत वच्चे प्रयत्न करता. हाजी खातीर हे वैष्णवेर संघ हे आमगेले मेन उद्देश आसा. म्हळ्यार प्रभुपादान हे इंटरनॅशनल इस्कॉन स्टार्ट केलेले आणि इस्कॉन मेन एम गिविंग association to the devotees. साधु संघ बिगेले सुरेख कोंकणी अंतून सांगेल अडो श्रद्धा तथा साधु संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती म्हणून तेदाना ताजे खातीर ताजे नंतर तुमका निष्ठा बाकीचे सकळ भाव प्रेम हे पुरा मेळटा. एक तुळशी कृष्ण प्रिय म्हणतात. कृष्णाक बारी प्रिय जावन आसलेली. कृष्ण पुरंदरदासान सांगेल वरी सकल साधन विद्यु तुलसी इल्लद पूजे केळनो हरी केळनो. ज्ञानाचो आमगेल भोग प्रसाद जावका जाल्यार तांचो तुळशी इम्पॉर्टंट आसता. तुळस घालनाशी प्रसाद जायना. तुळस कृष्ण ज्ञाना. तुम्ही पळोवन आसता पुरो इस्कॉन देवस्थानांत तुळशी गांड जोरोन गांड बुड्डोन कृष्णा पाया मुळान तुळशी लायतात. म्हळ्यार जो मनीस हे काम करता तो ताका सीधा वैकुंठाक वचपाक वाट लागता कृष्ण. असल महत्व तुळशीला असतं. आणि त्याच खातीर प्रभुपादान एक 2 टायम आमकां तुळशी पूजा करच्याक मस्त त्यांनी हे केला. म्हळ्यार एक ब्रह्म मुहूर्तारी मंगळा आरती जाल्या नंतर तुळशी पूजा
त्याच्यानंतर आम्ही कणे नाम जप स्टार्ट करून त्यानंतर गुरुपूजा भागवत हे पुरा नित्यविधी आमकां दिल्लेलो आसता. म्हळ्यार ह्याचे कारण कणे आम्ही येन केन प्रकारेण खंयचे वाटेरी आमगेल कृष्ण भक्ती आम्ही वाडोवका आणि ताका हे चातुर्मास्य आणि तांतूं श्रावण तांतूंची आयची दीस बाळी मुख्य दिवस जावन आसा. आज झुलन यात्रा बी स्टार्ट आसा आणि आज परां येवची पौर्णिमाक बलराम बलराम जयंती त्यानंतर जन्माष्टमी आणि हे महिना पुरा उत्सवाचे दिवस असतात पुरा महिना. म्हळ्यार प्रति दिवस आम्ही हे उत्सवारी काडका म्हणून म्हळ्यार रडता रडता जीवन काडचे नाही, खुशेर खुशेर जीवन काडका. त्याच्यान मात्र आमगेल जीवन सार्थक जाता. तस जावन प्रभुपाद केन्ना म्हणटा आसता ती की चॅन्ट हरे कृष्णा अँड बी हॅपी. चॅन्ट, डान्स, ईट प्रसादम अँड बी हॅपी. हे देवस्थान आम्ही केलं की इस्कॉनात देवस्थान आम्ही बांधण्यासाठी करण्यासाठी प्रभुपाद वाईफ प्रभुपादक एक रिपोर्टरान नेमले इतलं देवस्थान असं तू केलं वापास देवस्थान करता म्हणून. आमगेल देवस्थानात जनान येवन थंय प्रेरण घेवन तांगेल घरा वचून तांगेल घर देवस्थान करचे खातीर हांव प्रेरण दिता आसता. ताजे खातीर आमगेल इस्कॉनाचे मेन उद्देश म्हळ्यार प्रति एक ग्रहस्थान तांगेल घर देवाळ करता, देवस्थान करता. तशी पुढे प्रभुपाद इनिशियल स्टेजांतू कोणी ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम वाडटा म्हणटाना प्रभुपाद सांगताशिल्लो तागेल फर्स्ट रूल अशें फुडें आसतना ते गृहस्थाश्रम वाडटा तूं सो यू गो एंड स्टार्ट ए सेंटर म्हणटाशिल्लो. म्हळ्यार तूं एक वचून एक कडेन देवस्थान सुरू करी, सेंटर चालू करी म्हणून. ना जाल्यार त्या गृहस्थाश्रमाक परमिशन दिनाशिल्लो तो प्रभुपाद. आफ्टर चलो प्रत्येक ब्रह्मचर्य जायना, गृहस्थ आश्रमा येवची येता ती आनी तशें जावन आयज तिकी हरकत ना. तांगेल ग्रह देवस्थान घर देवस्थान करा, आमगेल जीवन सार्थक करा म्हणून तशी. आणि देवान केन्ना सांगितलं असं अहम भक्त पराधीनो. तशें वचून हांव तुमकां सांगच्याक सुमार आसता जाल्यार तिकीची समयाची एक पाबंदी आसता आमकां. तशें वचून तुमी सकाळाक हांव मनस्पूर्वक खुशेरी सकाळाक सकाळाक कृष्ण भक्तीला मेळो आणि तुमगेल जीवन सार्थक करा. जाल्यार खंयचे परिस्थितीरी हरिनामाचे रुची आणि हर्ष साधू संघ मतलब वैष्णवेर संघ आणि
जीवाक दय रोड करा म्हणून आयके मिगेल 2 उत्तर हांव हांगाची राबकार येता आणि केन्नाय ऑलवेज चॅन्ट हरे कृष्णा अँड बी हॅपी. हरी हरी बोल. थँक यू व्हेरी मच.